सालसेट हांगा जाल्ले धक्को दिवपी घडणुकेंत केनरा बँके भायर 56 वर्सां पिरायेच्या मनशाचेर अपहरण करून सुमार 3 लाखाची लुटमार केली। बळी फातोड्डा हांगच्या अशोक कुमाराक हुंडाय व्हेन्यूंतल्यान कर्नाटकांतल्या कारवारांतल्या एकसुऱ्या सुवातेर व्हेलो आनी थंय ताका धमकायलो। मायना करताली पुलिसान सध्या बेदारांक आशिल्ल्या मारगांवच्या आकेम हांगा रावपी अजित कुमार कट्टीमणी हाका अटक केला। चौकशेंत अपहरण 2026 सावन पुरवणी येवजीत आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाले। पणजेंत बसका जाली तर डिजिटल पुरावे ताचो संबंध मुक्त उरपी सहकाऱ्यांकडेन जोडटा। ही चौकशी PSI प्रफुल्ल गिरी आणि PI कपिल नाईक, SDPO सिद्धांत शिरोडकर आणि SP साउथ संतोष देसाई हांच्या देखरेखी खाला केल्या। हेर दुबावितांक धरपाचो यत्न पुलिसांनी चालूच दवरला। पैसे घेवन ती बँकेक भरपाक गेलो। भरपाक गेले कडेन ताका थंय बसयलो ताणें मॅनेजरान आनी थोडे वेळ राव म्हणलो इतल्यान आनी थोड्या वेळान ताका जेन्ना भितर घेतलो आनी तो कॅबिनान गेलो तेन्ना आनी 2 जाण आयले थंय आनी ताका सांगपाक लागले वी आर ED ऑफिसर्स आनी ताजे बरोबर आशिल्लो दुसरो एकटो बलराम म्हणून तो आसा तो ह्या कंप्लेनंटाली कॅफे चलयतालो। ही वॉज अ मॅनेजर एट हीज प्लेस दीस कंप्लेनंट्स कॅफे। सो ते आयले आनी ताका घेतले आनी ते बँक मॅनेजराच्या कॅबिनांतल्यान घेवन ताका ताजेच गाडी घालून ताका घेवन कारवार सायडीक आयसोलेटेड एरिया गेले आनी हे पळय ताणें ते 3 लाख पळय ताणें ते बँके भरपाक हाडिल्ले ताचे कडल्यान काडून घेतले आनी ताका धमकी बिमकी दिवन मागीर परत हाडून ताका गोंयांत सोडलो त्याच दीस 24 तारखेक। दीस इज हॅपन इन 24 मार्च। सो ताजे पयलीं 9 तारखेक एक इन्सिडंट जालो सेम की हो जो बलराम म्हणटो आसा तो ह्या कंप्लेनंटाली कॅफे चलयतालो आनी तो ताका ड्यूज पे करपाक आशिल्लो। सो त्यो ड्यूज पे तो करना आशिल्लो म्हणून तो कंप्लेनंट ताका सांगतालो की बाबा आपले ड्यूज कितें आहा ते पे कर। सो ताणें सांगलें कितें आपलो एक फ्रेंड आहा, सो फ्रेंड आहा तो कारवार आहा, सो ताजे मागीर आमी पयशे घेता आनी तुजी कितली ड्यूज आहा ती आपूण तुका पे करता म्हणून तो 9 तारखेक ताका बोड्ड्यार रावता कंप्लेनंट थंयच्यान ताका तो घेवन कारवार गेलो आनी कारवार ताणें अशेंच आयसोलेटेड प्लेसीक व्हेलें आनी जेन्ना ते एक आयसोलेटेड प्लेसीक पावले थंय आनी एक गाडी आयली तांचे फुड्यान थंय रावली आनी होच आशिल्लो एक निलेश जाधव म्हणून आपूण ED ऑफिसर म्हणपाक लागलो आनी ते देंवले दोग-तीग जाण आनी ताका हें केलो ताका जबरदस्ती केली ताचे कडल्यान 3 लाख गेले। पयलीं ताचे कडल्यान 2 लाख घेतले आनी मागीर आनीक ताचे कडल्यान 10 लाख घेतले थंयच। सो हो जो बलराम म्हणटा ताका घेवन गेल्लो तो तांकां सांगिल्लो आशिल्लो जे जो कोण ED ऑफिसर्स म्हणून पळय ताका एक्सटॉर्शन केलें तांकां सांगिल्लो आशिल्लो आनी तांचो तो प्लॅन जाल्लो आनी तो त्याच खातीर ताका थंय घेवन गेलो। सो हातूंत मेन थिंग कितें आशिल्ली की हो बलराम म्हणटा आसा पळय तो ताका हाणें कंप्लेनंटान फायनान्स केल्लो तो कॅफे चलोवपाक आनी तो मॅनेजर म्हणून थंय आसतालो। आतां लोन अजून भरचो आशिल्लो म्हणटकीर ह्या बँक मॅनेजरान ताका फोन केलो कोणा ते बलराम म्हणटा ताका बबल कॅफेच्या आनी ताका सांगलें की हो तूं लोन भरना जाल्यार तुगेलें तें हें एटॅच जातली। सो ताणें कितें सांगलें की आमी अशेंच ताणें एक प्लॅन केलो की अशें करया हाकाच हें करया किडनॅप करया आनी ताचे कडल्यान ते पयशे रिकवर करया आनी तो लोन भरून घेवया। सो असो तांचो प्लॅन आशिल्लो त्या प्रमाणे हो ताणें प्लॅन केलो आनी ताका किडनॅप केलो आनी ताचे कडल्यान सगळे ताणें आतां 16 लाख कितले काडून घेतले। पयलीं 10 लाख आनी पयलीं 12 लाख आनी मागीर 4 लाख। सो आतां आमी प्रेझेंटली बलरामाक सोदताले बट ही इज एब्सकॉन्डिंग। सो प्रेझेंटली आमी बँक मॅनेजराक ताका एरेस्ट केला आनी आमचें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। लोन कितले आसा ते टोटल लोन कितलो आशिल्लो? लोन त्या बँकेक 10 लाख आशिल्लो आनी 14 लाख 16 लाख काडले। 10 लाख आहे आनी तांची खंयची बँकेक लोन आहात पण हे म्हाका जाण बँक आहा ते ताजो 10 लाख लोन आशिल्लो। पयर 1 तारखेक आमी एक केस रजिस्टर केली अशोक कुमार म्हणून कंप्लेनंट आमच्या म्हऱ्यान एपियर जालो आनी ताणें सांगलें की तो जेन्ना हांगा म्हाका जाण बँकेक ताजो लोन अकावंट आशिल्लो। सो थंय लोन CC अकावंट ताका भरपाक त्या मॅनेजरान फोन केलो अजित कुमार म्हणून तो मॅनेजर। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।